आमचे राहिलेले सगळे ओदरून तुवें पयस केले म्हणून आनी सुखाचे दीस तुवें आमचे राहिले म्हणून म्हजो पूत आनी सून केरळा पोटा गेल्यान रेतीराक आनी ती आयज आपलें जिवीत नवें जिवीत सुरू करूंक सोदतात आनी आयज ती येवपाचें आसा आनी हांव तुजी वाट पळोवन रावल्या. माय बाय तूं आयले तू कशी आसाय? हांव सांग आनी तुवें म्हाका माय म्हटली. वय माय साडे माय एक चेडू आपणाचे गोवादार सोडून गोवाच्या घरा येता तेन्ना ताणें चिंतूंक जाय गोवाची माय आनी पाय. गोवाची सासूमाय न्हय पूण आपलीच माय कशी आनी भायल्यान गोवाची माय पाय आपणाची सासूमाय आनी सासूपाय न्हय पूण आपलीच माय आनी पाय. माय तू भियेना काय? आज सगळे काम हांव करतली. आता फकत तुवें बसून रेस्ट घेवंक जाय. बाय देवान तुका सदांच सुखी दवरचें आनी तुमचें गाजरी जिवीत सदांच तुमी खुशाल जिवीत सारचें हेंच म्हजें आवडी. दासिया दासिया अरे तुवें कितें म्हटलें? दासिया तू अशी नाचिया म्हणटालोय न्ही रे? हे आतां सगळे हांवें बंद केला. बंद केलाय? होय. आनी कित्याक रे? कित्याक तुवें नाचपा बंद करून एक बरी बायल जाल्या म्हूण. बाय द वे तुमी केरळान केन्ना हाडल्या? अरे सातू जायते हाडला आतां आयल्या आनी जायते हाडला. चल दोया हा चल माय. यो रे बेगी माय बेगी या गोराब्याचेर कोणाच्यानूच वायट हाडूंक तांकां तांक ना. कित्याक ह्या गोराब्यान आसा जिवीत आनी हें जिवीत सुबापुणी जिवीत. आणि हांव आयलोलो दिवंक थोडेच वेळाची मजा. ह्या घरातलो म्हजो टाइम सोंपलो आता. आता दुसऱ्या घरान वता नाजाल्यार थंयसरूय म्हजो टाइम सोंपतलो.